34वें वर्स आमी फाउंडेशन डे मनयता आसतना आज देशाची जी परिस्थिती लोकां मुखार आसा, ज्या हातूंतल्यान आज देश आमचो वयता, जंय आमच्या देशाक एक धोको निर्माण जाल्लो आसा, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाक एक धोको निर्माण जाल्लो आसा आनी त्या हेजेर आमच्या पक्षान ठरयलां की 134वी ह्या फाउंडेशन डेच्या निमतान देशाच्या सगळ्या कॅपिटल सिटीन आमी सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्युशन हो फ्लॅग मार्च जे आमच्या पक्षाचो झेंडो जो तिरंगाई झेंडो आसा आनी तो जवळ तोच कलर आमचो राष्ट्रीय झेंडो जाल्लो आसा, तो फ्लॅग घेवन आमी त्या दिसा मार्च काडपाचें आयचे मिटींग बसकेक आमी ठरयलां। त्या दिसा सकाळीं 10 वरांचेर सेवा दल तर्फे आमचें झेंडावंदन जातलें आनी तेजे नंतर सांजचे 3:30 वरांचेर आमचो हो मार्च ओल्ड GMC म्हणजे ESG बिल्डिंगे कडल्यान स्टार्ट जातलो आनी तो आझाद मैदानाचेर कल्मिनेट जातलो। हेतूंतल्यान आमी लोकां मुखार हाडपाक सोदता की ज्या तरेन आयज देशाची परिस्थिती वायट जाल्ली आसा आनी आयज आमचो ठरावांक जे ऑफिस बेरर मिटिंगेक आयज जो सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट आसा तेजो आमी आयज निशेध केल्लो आसा। जो कायदो फाटीं घेवपाक मागणी करपाचो ठराव आयज एकमतान PCC ऑफिस बेरराचे मिटिंगेक आमी पास केल्लो आसा।